विसा उपरांत तुमकां येवकार. 20 ते 25 ऑगस्टा उपरांत सगळ्या मतदारसंघात कार्यकर्त्यांक मगू पक्ष मेळटले. उपरांत लोकसभा वेंचणुके बाबतींत पक्ष फुडलो निर्णय घेतले म्हूण मगो पक्षाचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकर उलयला. आरडीएक्स गुवाहाटी चीफ रिपोर्टर केन्झिल रॉड्रिग्स. डिसेंबरांत जावच्या डिसेंबर पर्यंत निवडणूक घेवपाची आहा सेंट्रल कमिटीची, आनी त्या सेंट्रल कमिटीक थरयतली. आनी समज घेवपाक आमी तर निवडणूक घेवना जाल्यार आसा ती सेंट्रल कमिटी डिसिशन घेतली. अजून आमचे विचार आमी कांयच पर्सनल तुमचो व्यू कितें आसा? पर्सनल व्यू नाच न्ही. पर्सनल व्यू पक्षाची केंद्रीय समिती आहा, आमदार आहा, आमची ताकद खंय कितें आसा हें पळोवनूच योग्य निर्णय आमी घेतले. फाटीं देखून तुमच्या MJP लिडराक सुदीन बाबान सांगलेलें की 24 जाग्यांनी आमी आमचें काम चलता चालूच आसा. सो तुमकां मातशें पूण फीडबॅक मेळ्ळा आसतलो. हेजें दिसता की लडूंक शकता म्हणून तुमी लोकसभा एक पूण कॅन्डिडेट? न्ही म्हज्या हिशपान एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी 20 ते 25 ऑगस्टा नंतर कितें आमी मतदारसंघाच्या कार्यकर्त्याक विजीट दिवपाचें शेड्यूल आमी तयार करता. ऑल गोवा आमच्या मतदारसंघाच्या सगळ्या मतदारसंघात आमी वचूं सोदतात, हांव वचूं सोदतात. आमची टीम घेवन सगळ्यांक मेळूं सोदता आफ्टर 25th ऑफ 25th ऑफ ऑगस्ट. आनी त्याच्या नंतर वी विल कम टू अ सर्टन डिसिजन whether to contest or whether to support somebody. सर्टन डिसिजन आनी जो कितें रिपोर्ट आसा तो केंद्रीय समिती समोर दवरून फुडलें डिसिजन आमी घेतलें.